इयरिंग प्रॉब्लेम आसा ल्हानपणा पासून 3.5 वर्सांचे आसतना ते सुद्दां लेट कळ्ळें आमकां. डॉक्टरान डायग्नोज केले दॅट आय एम सफरिंग फ्रॉम मॅक्युलर डिजेनरेशन. इट्स अ विज्युअल इम्पेयरमेंट. वचपाक मातशें डिफिकल्ट पडटा पण पेरंट आसा तो पर्यंत जाता वचपाक, म्हाका प्रॉब्लेम ना. पण सिंगली हांव केन्ना भायर सरना. ते म्हजें एक परसेप्शन आसा की दो आय एम विज्युअली इम्पेयर्ड, आय एम फिजिकली चॅलेंज्ड. आय डोंट थिंक ऑफ इट दॅट वे. नमस्कार, हांव धनश्री मणेरीकर. प्रुडंट मिडियाच्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार. आयज 3 डिसेंबर. 3 डिसेंबराचे विशेष महत्व सांगपाचें म्हळ्यार हो दीस जगभर जागतीक दिव्यांग दिन म्हणून साजरो केलो वता. आमच्या समाजान जे दिव्यांग जन आसात त्यांच्या विशयी, त्यांच्या समस्यांविशयी आयच्या दिसा जनजागृती केली वता. हे दिव्यांग जन आसात तांकां सहानुभुतीची ना तर एक संद दिवपाची गरज आसा. तर आयच्या ह्या दिसाक लागून आयज आमी तुमच्या मुखार अश्यो 2 अस्तुरी घेवन येयल्यात जेनी आपल्या टॅलंटाच्या बळार, आपल्या कामाच्या बळाचेर समाजान आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केल्या. तर कोण आसात ह्यो 2 अस्तुरी त्यांच्या विशयी आयच्या ह्या खास कार्यावळींतल्यान आमी जाणून घेतली. आयज आमच्या बरोबर आसा स्वाती साळगांवकर, जे एक क्रोशे आर्टिस्ट जावन आसा. सो तेजे कडेन आमी तेची आतां मेरेनची जर्नी जाणून घेवया. तर स्वाती, कशें आसा तूं? हांव बरें आसा. आनी कितें करता तूं आतां? आकाशी चालू आसा. ओके. आनी हे तूं आतां कितलीं वर्सां जालीं करता? म्हणजे गेल्या वर्सा स्टार्ट केला आकाशी हो. बाकीचे ल्हानपणा पासून. क्रोशे तूं ल्हान आसल्या पासून करता आतां? स्लोली सुरवात केल्या 4th आसतना. ओके. आनी तूं आतां तुजी आतां मेरेनची जर्नी सांगपाची जाल्यार कितें सांगतलें? तुजें स्कुलींग खंय जालां? स्कुलींग पालीन, अलवल पाल. 4th पर्यंत गव्हर्मेंट स्कुलान शिकला. ओके. आनी मागीर फुडें खंय गेलें तूं? थिवे 2 वर्सां गव्हर्मेंट स्कुलान आनी तेच्या उपरांत मागीर संजय स्कूल. ओके. 2002 समथींग. आनी तुका प्रॉब्लेम, नक्की प्रॉब्लेम कितें आसा तुका? इयरिंग प्रॉब्लेम आसा ल्हानपणा पासून 3.5 वर्सांचे आसतना. ते सुद्दां लेट कळ्ळें आमकां. आनी दावे कानान मशीन घालून आयकूंक येता आनी ना जाल्यार लागींचें मातशें येता, उजवे कानान अजिबात ना. मागीर आतां तूं हे क्रोशे तुजी आवड कशी डेवलप जाली? तुका क्रोशे आर्ट केन्नाच्यान तुका आवड कळ्ळी की तुका हें आवडटा म्हणून? पयलीं हांवें सारकें हें जाल्लें आवड फुलां काडपाची, बांदपाची, चायो, आंबोली बी. आनी मागीर माळटालेंय बी हांव. तेतून मागीर स्कुलान पावल्या उपरांत एम्ब्रॉयडरी शिकलें, टिचरीन शिकयलें बी. आनी पयलीं शिकलेलें मातशें आजये कडल्यान बी. आनी मागीर हळू मागीर उलायची आवड जाली. पेस्टीक एके शिकलें, कोणी आंटीन बी फ्रेंडान बी दाखयल्लें. मागीर स्लोली एके यूट्यूबार पळोवन फुडें सरलें एक 4-5 वर्सां. ओके. म्हणजे तुजी पयली टिचर तर तुजी आजी? हय. आजीन तुका कितें एम्ब्रॉयडरी शिकयली? एम्ब्रॉयडरी पेस्टीक दाखयल्लें. आनी मागीर इस्कॉलान आनी थोडे दीस क्लासीकूय गेलें 2 म्हयने. आतां तूं फूल अशें प्रोफेशनल ऑर्डर्स बी घेता तूं आतां? क्रोशे ऑर्डर्स घेवन कंप्लीट करून दिता. ते तुवें केन्नाच्यान स्टार्ट केला? आफ्टर 12. आफ्टर 12 आतां कितलीं वर्सां जालीं? 12. ओके. तेन्नाच्यान स्लोली स्टार्ट केला. आनी आतां तूं आकाश दिवो तुजो चालू आसा हांगा तुवें वॉल हँगिंग्स दवरल्या, परत कुशन कवर्स दवरल्या, ते पयले आमी. सो आनी अशें कितें कितें आयटम्स करता तूं? उशाची
पिशवी पयलीं स्टार्ट केलें, ताच्या उपरांत बेडशीट आनी हे उलाचें स्टार्ट केलें टॉवेल पासून. टॉवेल मागीर कुशन कवर, थोडे तोरणां बी आनी ताच्या उपरांत मागीर फुलां शिकपाक गेलें ऑर्गेंटीक. मागीर आनी मायक्रमाचे आकाश कंदील बी ते शिकले. ज्वेलरी हाताचे बी ते आनी ताच्या उपरांत हे 2 वर्सांनी अशें व्हडले व्हडले यूट्यूबार पळोवन हें केलें. लॉकडावनान जर्नी द लॉकडावन बेडशीट केले बारीक बारीक ब्लॉक करून. आणि आता तू जशें हे स्टार्ट केलें तुजें सगळें करपाक, मागीर लोकां मेरेन पावप, तुजी ही आर्ट तूं करता हें लोकांक दाखोवप, मागीर लोकां कडल्यान ऑर्डरी मेळप, हें खूब कठीण आसतलें तुज्या खातीर. मागीर ते सगळें तुवें कशें मॅनेज केलें? पयले हांव एम्ब्रॉयडरी पिल्लो कवर बी करतालें. म्हज्या चुलत भयणी कोणाक बर्थडेक दिताले. ताच्या उपरांत फुलां तशेंच फुलां केन्ना करतालें हांव तेन्ना मम्मीन ऑफिसान शापाचे बर्थडेक बी हें केल्लें. फंक्शनाक सुद्दां दिल्लें हांवें आनी कशें फेसबुकार घालून पावयलें खंय खंय ग्रुपार बी. ते मागीर तेचेर हे ऑर्डरी बी कॉन्टेक्ट बी करून बी. आता जशें उलयतना तुवें सांगलें की तुवें फेसबुकाची हेल्प घेतली हें सगळें करपाक आनी तूं तशें बऱ्यापैकी तुजो वॉट्सॅपाचेर सुद्दां एक ग्रूप चलता तुजो स्वताचो. थंय तूं हे सगळें तुजें आर्ट आसा, तूं जें कितें कितें करता तें तूं पोस्ट करता. सो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म तो यूज करपाक थंय तुजे हे प्रॉडक्ट्साचो सेल बरो जावं शकता. हें सगळें तुका थंय कोणाची हेल्प जाली तुजी? थंय म्हाका खूब जाणांची हेल्प जाता. थोडी म्हाका पावयताय म्हजे फोटो सांगताय बी आनी म्हाका गूड रिस्पॉन्सूय मेळटा फोटो घालून बी. तेंचे फोटो येतात म्हाका तेंच्या बॅकग्रावंडान खंय खंय घातलेले बी जाल्यार. सो तुका सगळी म्हणजे तुजो हो बिझनस वाडोवपाक तुजे मम्मी पप्पा, तुजे कजन भयणी सगळीं जाणां हेल्प करता तुका? सगळ्यांचो मातसो मातसो हेल्प मेळटा, सपोर्टूय मेळटा. तर स्वाती, आतां दिवाळी जावन गेली. सो दिवाळी खातीर आमी पयले तुवें आकाश दिवो केला क्रोशेचो. सो अशें तूं फेस्टिवल वायज कितें कितें स्पेशल प्रॉडक्ट्स करता? गेल्या वर्सान स्टार्ट केला हांवें. गणपती म्हटल्यार आकाशचे करया हार. मागीर ते पळय आकाश कंदील याद आयली म्हाका, ते करया. आनी मागीर दिसलें कितें बेल करून पळोवया खंय खंय पावता ते. ओके, सो तूं दिवाळे खातीर म्हणून आकाश दिवो, मागीर चवथी खातीर म्हणून अशें हार करता हे, आनी क्रिसमसाक तूं क्रिसमस बेल्स करता. सो आतां क्रिसमस आतां लागीं पावला. सो जी कोण आसात तुजी कॅथलीक फ्रेंड्स आसा किंवा आमची गोवन्स आसा तेणी क्रिसमसा खातीर हे बेल्स घेवं शकतात. ते हे कितें आसात? कॅन्डल स्टँड्स. ओके, सो हे कॅन्डल स्टँड्सूय करता तूं? ओके. आतां तूं सगळें आतां स्वताच्या बळाचेर करता सगळें. तूं कशें दिसता, कितें सांगपाक सोदता तूं? म्हाका बरें दिसता आनी म्हाका टायम वेस्ट करपाक नाका. म्हजे हॉबी आनी ते बिझनस कशें. सो स्वाती, आतां तूं एक्झिबिशनांनी वता. सो थंय आतां तूं हांगा रावता अडवलपाली. सो सामकें भितर अशें तुजें घर आसा आनी एक्झिबिशन्स मोस्ट प्रोबेबली म्हापसा जावं पणजी जावं जो शहरी भाग आसा त्या भागान जाता. सो तूं हांगासून थंय मेरेन ट्रॅव्हल करपाक कशें कितें मॅनेज करता? वचपाक मातशें डिफिकल्ट पडटा, पण पेरंट आसा तो पर्यंत जाता वचपाक. म्हाका प्रॉब्लम ना. पण सिंगली हांव केन्ना भायर सरना आनी हांगा बशी बी सुद्दां इतक्यो ना टायमार किंवा एनीथींग. पण ताका लागून तूं कितें गोंय सरकाराक सांगपाक सोदता की तूं म्हणजे आतां इतली बरी कला तुज्या कडेन आसा, तूं ही कला दुसऱ्यांक दिवं शकता. सो तूं अशी इंट्रस्टेड बी आसा खंय वर्कशॉप घेवन लोकांक शिकोवपाक? तशी आवड आसा कोणें थंय भायर पावोवपाक आनी शिकोवपाकूय बी. कोणाक इंट्रस्ट आसा तेंच्यांनी येवन शिकोवपी शिकूं शकता म्हजे कडेन येवन. सो कोणी तुका विचारलें आपणाक तूं शिकोवं शकता काय, तर तूं रेडी आसा शिकोवपाक? हय, रेडी आसा. सो आतां आमच्या बरोबर आसा स्वातीची मम्मी. स्वातीन आतां आपली जर्नी सगळी सांगलीच. ती जर्नी आयकून आमकां कळ्ळेंच की तेणें कितले त्रास काडल्या आयज मेरेन हांगा मेरेन पावपाक.
ते शिक्षण जावं, मागीर ही क्रोशे कला शिकप जावं, आनी आतां ते आपलो बिझनस करता. तो बिझनस लोकां मेरेन पावोवन तेचे प्रॉडक्ट्स लोकां मेरेन पावोवपा खातीर ताका कितले त्रास जाता हे ते उलयले, त्याच्या वयल्यान कळ्ळें. सो तेचे आतां मम्मी कडल्यान जाणून घेवया तिने आपल्या चलयेक वयर काडपा खातीर कितले त्रास काडला. तुमचे स्वागत आमच्या प्रुडंटाच्या विशेष कार्यावळीन. सो स्वातीन आतां आपली जर्नी सगळी सांगली आमकां. तेणी कशी ही क्रोशे कला शिकले, ते कशी आवड आसा ताका, कशें शिक्षण घेतना ताका त्रास जाले. आतां ही क्रोशे कला लोकां मेरेन पावोवपा खातीर ते जे प्रॉडक्ट्स करता ते लोकां मेरेन पावोवपा खातीर ताका कितले त्रास पडटा, ट्रान्सपोर्टेशनाक कितले त्रास पडटा. सो एकूणच ल्हानपणा सावन आतां मेरेन स्वातीची जर्नी सांगपाची जाली जाल्यार थोडक्यान तुमी कितें सांगतली? स्वातीक म्हणजे सगळी पहिली आवड आर्टिस्टीक ताची पयली पासूनचीच आसा. फुलाची म्हणून कितें कितें करपाचें अशें ताका, आनी ताका पेशन्स आसा हें करपाक. एकदां आवड निर्माण जाली की तें घेवन बसता सारकें तशें. आतां हळू करून तें सगळें करून वेगवेगळे हाचे करून आतां तें उलाच्या हाचेर पावला की ताका ती आवड खूब सारकी अशी निर्माण जाल्या. आनी ताचेर ताका ऑर्डरी बी येता. ती फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर ताचो ग्रूप आसा, थंय सगळ्याक घालून येता. पण ताचो प्रॉब्लम असो जाता की ताका मातसो कॉन्फिडन्स रोडाचो बी मातसो हें आसा आनी भायर सरपाक मेळना. हांगा ट्रान्सपोर्टचो प्रॉब्लम आसा. आमी रावता विलेजीन, अडवलपाल विलेजीन. सो हांगा ट्रान्सपोर्टाचो सारको प्रॉब्लम आसा. आमी जो पर्यंत आवय बापूय ताचे आसा तो पर्यंत ताका रॉ मटेरियल सगळें आमी हाडून दिवं शकता. पण ते स्वताचेर हें जाल्यार काय ताका तो प्रॉब्लम जातलो सारको. सो अशी जे हँडिकॅप गांवांनी आसा, डिसेबल्ड आसा, थंय कितें तरी गव्हर्मेंटान कितें तरी अशी सुदारणा करून कोण आसा ते शोध लावन तांकां कितें हेल्प जाता तो करचो. सो आतांच आमी स्वाती साळगांवकर हिच्या आवय कडेन उलयली आनी उलयतना तिणें अशें सांगलें की तिचे चली ते आतां इतले सगळे त्रास काडून क्रोशे कला शिकला, भरपूर कितें कितें ते करता आनी ते प्रॉडक्ट्स लोकां मेरेन पावोवपा खातीर जावं एक्झिबिशनांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपा खातीर ताका खूब डिफिकल्टीज येता. ते एकटे ट्रॅवल करूं शकना. ती एका विलेजीन गांवान अडवलपाल ह्या गांवान रावता, थंय बसींचो प्रॉब्लम आसा, त्या खातीर ताका ट्रॅवल करपाक भरपूर प्रॉब्लम येता. सो स्वाती सारकी आनी अशी बरीच भुरगीं आसा जी अशी गोंयच्या गांवांनी आसात, जेंच्या कडेन एक कला आसा पण ती कला लोकां मेरेन पावना, तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळना. गोंय सरकार आतां पर्पल फेस्टाच्या माध्यमांतल्यान ह्या भुरग्यां खातीर खूब कितें करपाक लागला. पण ही जी गांवांनी भुरगीं आसा ती खंय तरी तांकां ही संद मेळना, ती खंय तरी फाटीं उरता. सो ह्या गांवांतल्या भुरग्यां खातीर जी स्पेशल भुरगीं आसा, जी डिसेबल भुरगीं आसा, तांकां एक संदी दिवन एक प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर गोंय सरकारान आनी कितें तरी फुडें येवन करपाक जाय अशी मागणी आसा ती स्वातीच्या मम्मीन आनी स्वातीन केल्ली आसा. थँक्यू स्वाती, तूं आमच्या ह्या विशेष कार्यावळीन येवन आमच्या कडेन उलयलें. तुज्या मम्मीकूय थँक्यू, तुवें तुजी जर्नी एक्सप्लेन केली. तुमी स्वातीन आयज मेरेन कितले त्रास काडले, आतां तो बिझनस ते स्वताचो कसो चलयता, हे सगळी जर्नी आमच्या खातीर, आमच्या दर्शकां खातीर तुमी सांगली, त्या खातीर तुमचे खूब खूब धन्यवाद. सो आमची आयची दुसरी अस्तुरी जावन आसा एक खास व्यक्ती. आमच्या ह्या अस्तुरी बद्दल सांगू तरी कितें. शी इज अ गूड पेंटर, गूड पोयट, रायटर आनी आतां ते एक योगा ट्रेनर जावन आसा. सो आयज आमी मेळपाक आयल्या बाय स्टेसी रॉड्रिगीस हेका. स्टेसी कडल्यान जाणून घेवयात त्याचो प्रवास. हॅलो स्टेसी, तुजे प्रुडंटाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन खूब खूब स्वागत. थँक यू सो मच. सो स्टेसी, तुजी आतां आमी ही चर्चा सुरू करतना पयलो प्रश्न तुका हांव विचारता, तूं तुज्या बद्दल कितें सांगतलें? यू आर अ गूड पेंटर, यू आर अ गूड पोयट, रायटर आनी आतां तूं एक योगा ट्रेनर. सो हो सगळो सिन्स तुजी ल्हानपणा सावनची जर्नी तूं एक थोडक्यान सांगतलें जाल्यार कितें सांगतलें?
एक्चुली कांयच प्लॅन करून नाशिल्लें. फ्रॉम द बिगिनींग पयलींच्यान म्हाका एक रायटर जावपाक जाय आशिल्लें. एक्चुली आय वॉन्टेड टू गेट इन टू जर्नलिजम, पूण जर्नी अशी जाली की डॉक्टरान डायग्नोज केलें दॅट आय एम सफरींग फ्रॉम मॅक्युलर डिजेनरेशन. इट्स अ विज्युअल इम्पेरमेंट आनी म्हाका आतां एज ऑफ नाव फक्त 20% विजन आसा. तर हे जर्नीन मागीर अप्स एंड डावन्स आसताच वेन यू आर फिजिकली चॅलेंज्ड. एंड दॅट टायम टेक्नॉलॉजी इतली सावंड नाशिल्ली काय स्कुलान एक सपोर्ट मेळपाक. तर स्ट्रगल करून हांवें फिनिश्ड माय स्कूल, हाय सेकंड्री, आनी हाय सेकंड्री उपरांत मागीर हांवें म्युजीक कॉलेज जॉयन केली. कित्याक जेनेटीक कावन्सिलरान सांगिल्लें दॅट यू हॅव टू डू समथींग वे यू डोंट नीड टू यूज युअर आयज, सो दॅट वॉट एवर यू हॅव यू डोंट लूज इट विथ प्रेशर. तर अगेन्स्ट आय डू सिंग ऑल्सो. तर म्युजीक कॉलेजान नॉट सो हॅपी पूण जॉयन जालें. आनी मागीर वन्स आय फिनिश्ड दॅट जर्नी अगेन गेटींग जॉब्स, that was a challenge for me, and I never wanted to be fixed in that कितें म्हणटा frame of a 9 to 5 job. I always wanted to explore. तर getting a lot of rejections from a lot of jobs, especially into events and all. तर I met my mentor. I joined a gym. कित्याक कांयच करपाचें ना, तर फ्री टायमान कितें करुया. So when I was around 22-23 I joined the gym. आनी थंय म्हाका म्हजो जीम इंस्ट्रक्टर मेळ्ळो. आनी ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हू ट्राय टू अंडरस्टँड माय दॅट आय वॉन्ट टू गो पुश थिंग्स बियॉन्ड माय लिमिट्स. तर तेणें म्हाका सांगलें वाय डोंट यू स्टार्ट पेंटींग, बट विथ एन इंटेंशन. तेणें सांगलें सो दॅट आय स्टार्ट एटलिस्ट अंडरस्टँडींग कलर्स, बिकॉज ऑफ माय विजन आय कॅन नॉट अंडरस्टँड मच ऑफ कलर्स एंड ऑल. तर हांवें पयलीं डिनाय केलें, बिकॉज एज अ नॉर्मल थिंकींग वीच वी से नॉर्मल स्टँडर्ड थिंकींग, इफ आय कॅनॉट सी हाव कॅन आय पेंट. पूण तेणें म्हाका फोर्स करून करून आय स्टार्टेड माय जर्नी पेंटींग. आनी मागीर हांवें रियलायज केलें दॅट आय एम डुईंग समथींग वीच इज बियॉन्ड माय कॅपेसिटी एंड आय नीड टू शेअर इट वीथ द वर्ल्ड. थंयच्यान म्हजी जर्नी एज एन आर्टिस्ट स्टार्ट जाली. वेन आय वॉज अराउंड 24, बिटवीन 23-24 आय स्टार्टेड एज एन आर्टिस्ट. एंड आय लायक्ड द चॅलेंज बिकॉज समथींग आय कॅनॉट डू, बट इट इज पुशींग मी. दो इट वॉज हेल्थार त्रास जाताले, पूण हांवें ती जर्नी स्टार्ट केली. आनी मागीर इट वॉज द फर्स्ट ब्लायंड पॅजंट इन गोवा, तर सॉरी इन इंडिया. तर थंय हांवें गोवाक रिप्रेझेंट केलें. आनी म्हजें एक परसेप्शन आसा की दो आय एम विज्युअली इम्पेर्ड, आय एम फिजिकली चॅलेंज्ड, आय डोंट थिंक ऑफ इट दॅट वे. तशें चिंतपाक वचना हांव की कितें प्रॉब्लम आसा म्हणून. पूण थंय सगळीं आपली स्टोरी सांगपाक लागली दॅट आपलें अशें जालें तशें जालें. एंड आय वॉन्टेड टू रायट अ स्टोरी बूक लायक अ नॉवल. पूण हांवें मागीर चिंतलें I think I should pen down my journey, because it's nothing less than like how they have it in movies or in now you say web series. So then I started writing my book. It took me time, वेळ लागलो. पूण मागीर 2018 कंप्लीट करून मागीर हांवें सेल्फ पब्लिश केलें. आनी बाय 2019 बूक म्हजो रेडी जालो. आनी मागीर हांव चिंततालें की हाव डू आय हांव नेक्स्ट एक्झिबिशनाक एक्चुली प्रिपेर करतालें. एंड माय मम्मी केम टू मी विथ अ नेबर ऑफ मायन. आनी तेणी म्हणलें की तूं आतां योगा प्रॅक्टीस करता इतली, बिकॉज आय बीन प्रॅक्टिसींग योगा फॉर अ लॉंग टायम. एंड दॅट आय वॉज डुईंग फॉर माय पर्सनल, बिकॉज तेन्ना म्हजे विजन इश्यू जाल्लो तेन्ना डॉक्टरान आनी सगळ्यांनी एडवायस केलें वाय डोंट यू ट्राय योगा. So with this maybe you might your vision might be constant, because सांगिल्ले after 20 she will go blind, डॉक्टरांनी सांगिल्ले. तर I had started yoga and it was my personal practice. I was not doing it for anyone. पूण तेन्ना मागीर मम्मीन जेन्ना आमचे नेबराक हाडले आनी तिणें सांगलें जस्ट हेल्प हर, नो शी इज गेटींग नी प्रॉब्लम. तर तिका बेटर फील जावपाक लागलें विथ वॉट एवर आय न्यू विच आय शेअर्ड विथ हर. शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर. दॅट्स वेन आय थॉट की हांवें जे लायक
म्हाका जे बेनिफीट मेळ्ळे, मे बी आय फील मेंटली स्टेबल or focused, or I feel physically fit. It is because of yoga, and it's my time to give back. As an artist, I'm doing it in a different way, even as a writer maybe, but what I can do with yoga by helping people heal, I will not be able to do with this on a larger scale. Stretch your hands up, bend forward, right leg cross posture, high plank, knees chest down, upright faces, hands in Jnana Mudra, shoulders relaxed, concentrate on your breath. That's when I decided एक कोर्स करतले पयली. I just don't want to jump into it. कोर्स करतले सारके स्टडी करतले, मागीर हांव टिचिंगान उतरतले. स्टेसी, आतां जशें तुवें पयलीं उलयतना सांगलें की तुका ओन्ली 20% विजन आसा आनी तूं एक बरें आर्टिस्ट जावन आसा. हे वॉल पयला, हे वॉल तुवें पेंट केला अशें तुवें सांगलें. हांगा प्रत्येक वॉलाचेर जे पेंटींग आसा ते तुवें केल्ले पेंटिंग्स आसा. आनी अशें म्हणटात की जो आयुश्यान दुख्ख सहन करत, तो तेतूंतल्यान वाट काडत फुडें चलता, तो एक बरो कलाकार, बरो आर्टिस्ट जावं शकता. हे तुज्या पेंटिंग्सांतल्यान दिसून येता. सो ही दो यू कॅन सी ओन्ली 20%, आनी ही एज अ आर्टिस्ट लायक यू नीड टू प्ले वीथ कलर्स. सो ते कशें कितें तुवें मॅनेज केलें? कलर्सान पळय, फॉर मी आय अंडरस्टँड इन ब्लॅक अँड इन व्हाईट, सो इन ग्रेज. द शेड्स इन ग्रेज. तर सामकेच कलर दिसना अशें ना, थोडे थोडे कलर्स रेकग्नायज जाता, पूण तेंचे मागीर शेडिंग आय अंडरस्टँड विथ दॅट knowledge of black and white. Now to be honest, this time I am explaining now. पूण जेन्ना हांव पेंट करपाक बसता तेन्ना आय डोंट थिंक जे म्हजे एक मनान येता न्ही, इट कम्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट अँड आय पुट इट ऑन कॅनवस ऑर इवन ऑन पेपर बिकॉज आय एन्जॉय मोर ऑफ द चाकोल. फुडें वतना हांव आनी एक हांगा 2 तुजी बुक्स दवरल्या. सो वन इज पोएट्री बूक आय थिंक, आनी ही दुसरी आसा ती दुसरें अजून एक बूक आसा. सो हे दोनूय बुक्स ताच्या बद्दल तूं कितें सांगतलें? इन शॉर्ट, तुवें आतां सांगलें की तुका रायटर जावपाचें आसलें स्टार्टींग. सो ही एक जर्नी, तुज्या लायफांतलो हो एक पार्ट, ताच्या विशीं तूं कितें सांग? आय स्टार्टेड विथ पोएट्रीज. तर एक जेन्ना you are physically challenged, you cannot you don't have many people talking to you, कित्याक तांकां खबर आसना तुजे कडेन कशें इंटरॅक्ट करपाक जाय तें or going out. So I had said it during COVID time that for me COVID is as good as being normal because I've always been in the house. For me my entire life has been a lockdown. तर because of that कोण उलोवपाक एक्सप्रेस करपाक आसनासली तेन्ना हांव बसून बरयतालें. आय यूज टू जस्ट स्क्रिबल माय थॉट्स हियर एंड देर, एंड दॅट इज टू गिव मी सॅटिस्फॅक्शन की हांवें खंय तरी तें काडलां. आनी मागीर एकदां कंप्युटर यूज करपाक कळ्ळें आनी वी यूज अ सॉफ्टवेअर वीच हेल्प्स अस यूज द सिस्टम, either JAWS or NVDA. तर तितून मागीर बसून म्हजें टायप करतालें म्हजें थॉट प्रोसेसींग. ते तशेंच म्हणजे पोएट्रीज इन पोयम्स आय स्टार्टेड ऑफ दॅट वे. म्हणजे मेंटोरान म्हाका सांगलें, वॉट एवर यू हॅव रिटन इज नायस, वाय डोंट यू पुट इट टुगेदर. So that's how I put my books together. I never looked at myself as something is wrong. When I was 14 म्हजे फॅमिलीक कळ्ळें की असले प्रॉब्लम आसा, तेन्ना म्हाका ती घरान दवरपाक लागली की वच नाका, कितें जातलें. तेन्ना हांवें म्हजे स्पेशली म्हजे मम्मीक सांगलें. अँड दॅट वॉज, आय नो इट वील सावंड वेरी रूड, बट तिका सांगलें फाल्यां तुका कितें जालें, तूं ग्रेवांतल्यान येतली म्हाका हेल्प करपाक, तर म्हाका करपाक पडटलें न्ही.
ते इंडिपेंडन्स म्हाका जाय आनी ल्हानपणांसान म्हाका नाशिल्ले रिस्ट्रिक्शन जाल्यार आतां कित्याक रिस्ट्रिक्शन घालता तूं लेट मी फॉल लेट मी एक्सप्लोर पूण म्हाका करपाक जाय तें एक म्हजें आशिल्लें. हय आतां आवट ऑफ स्टेशन वता तेन्ना मोस्टली एक फ्लायटीन ट्रॅवल करता हांव कित्याक एक सेफ्टी आसता. एअरलायन्स जे आसात ते टेक केअर सो एंड वेन आय एम गोईंग ऑन लायक सपोज हांव एक मुंबय ट्रॅवल करता तर हांव एक म्हजें सगळें मॅपींग करून दवरता खंय पावपाक जाय आनी म्हज्या फ्रेंडांक थंय विचारता की हांव कितल्या टायमार पावतली कशें जातलें ते सगळें करता आनी आय आस्क द एअरलायन्स पीपल टू हेल्प मी गेट इन टू द कॅब एंड ऑल दीज थिंग्स तर तशें मॅनेज जाता. म्हणजे तू भिवून फाटी उरना तू सदांच फुडें सरपाचेर विश्वास दवरला. हय भिवून कसलो फायदो भिल्यार मागीर थंयच उरतली न्ही. इट्स नॉट ऑफ नो यूज भितरल्यान तुजी पळय एक कॉन्फिडन्स आसपाक जाय आनी आय इन टुडेज वर्ल्ड लायफान एक शिकला ओगी बसून रावल्यार कांयच मेळना. एक तुवें तुजी हिम्मत करून वचपाकूच जाय. चडान चड जातलें कितें पडटली लागतलें ऑर the extreme of it is there will be some major thing and then you will die but that is it no at least म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन आसतलें की हांवें ट्राय तरी केलें. ट्राय करनासतना हांवें म्हणलें ना जावची लायक नाव हांव घरा कडेन कुकींग सुद्दां करता सगळें नॉर्मली हांव म्हजें लायफ करता. इवन इफ समज म्हजी मम्मी ट्रॅवल करता जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना कित्याक हांव म्हजें सगळें फ्रॉम A to Z regular life how a normal person will live. I'm living it as normally as I can. Hoy disana but that is not something that will tie me down and I don't believe in something that will tie you down because there's nothing that is impossible. सो स्टेसी खरेंच तुज्या कडेन उलोवन आज खूब बरें दिसलें. तूं तुज्या बिजी शेड्युलांतल्यान वेळान वेळ काडून आमच्या कडेन उलयलें. तुजी फूल आतां मेरेनची जी जर्नी आसा जे डिफिकल्टीज तुवें फेस केल्या ते सगळे तुवें आमच्या दर्शकांक सांगलें त्या खातीर तुका खूब खूब थँक्यू. तर हे आशिल्ले बाय स्टेसी रॉड्रिगीस. खरेंच त्याची जर्नी लायफाची जर्नी जी आयज तेणी आमकां सांगला ताचो प्रवास ज्यो डिफिकल्टीज तेणी फेस केल्या त्यातल्यान खरेंच आमच्या सोसायटीन एक मॅसेज घेवपाची गरज आसा. आमी सगळें आमकां देवान बरें दिवन सुद्दां मातशी कितें लायफान डिफिकल्टी आयल्या उपरांत आमी इतली हताश जाता इतली निराश जाता की आमचें लायफ सोंपलें अशें समजून आमी उगी बसता. पण स्टेसी सारखी जी मनशां आसा ती इतले डिफिकल्टी आसून सुद्दां तातूंतल्यान मार्ग काडून फुडें कशें सरप हे खरेंच स्टेसीन बऱ्या रितीन दाखोवन दिल्लें आसा. सो स्टेसीच्या जर्नींतल्यान आमी एक मॅसेज घेवन एक लायफा कडेन पॉझिटिवली पळोवपाची गरज आसा. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसां वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांत येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली पेरे 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 करून हॉर्न मारतली कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज जातो ना मोरय ना कसलो चमत्कार न्ही. गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस या स्किमी अंतर्गत जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास
आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.